मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। उडुपी लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू निरंतर जाऊन गेलो 125 दिवस अखंड अहोरात्र हांगा भजनाचे एक वैभव भजनाचे एक कार्यक्रम गांतून घेतले। कित्याक की म्हळ्यार आमगेले सप्ताह आरंभ जावन गेलो 125 वर्ष जाले। 125 वर्षा जाली निमित्तान 125 दिवस तरी अखंड 24 तास अहोरात्र भजन करका म्हणून संकल्प करून गेलो, आरंभ करून गेलो। लागी लागी आता 100 दिवसांकिंत चढ लागी लागी 115 ना 114 दिवस पर्यंत येऊन घेवन पाविल आसा। आनी एक थोडे दिवस हे कार्यक्रम उरताले। अशें आसतना हांगाचे आडळीत मंडळी युवक वर्ग सर्व लोकांक एक तांगेले एक मनांत एक भावन आशिल्ले की स्वाम्यान वैक्याची हांगा उपस्थिती उरका आनी स्वाम्यान भजना शाळेक येवन गेलो, विठोबाक की रुक्मिणीक पूजन करून गेलो, आमकां ही आशीर्वाद करका म्हूण गेलो। आडळीत मंडळी हांगाचे महिला वृंद युवक वृंद उडुपीचे समस्त जनांन आमंत्रण दिले। तुमकां गुप्त आशिल्ले प्रमाणे आमगेलेची एक मठाचे एक हांगा जप केंद्र म्हणून गेलो। रघुनायक जप केंद्रांतू अनेक रितीरियात 11.5 कोटी राम नाम जप आतापर्यंत जाल्ल्या विशयी आताची तिळशिल्लो आसा। एक सायड 125 परिपूर्ण जाले म्हळ्यार कितें एक सायड भजन जाता आसा आनी मठाक 50 वर्ष जाल्या निमित्तान एक सायड राम नाम जप जाता आसा। बाकी कडेन उठो कशी आसली म्हळ्यार राम नाम जप मात्र जाता आसा, किंतु उडुपीन तो एक सायड भजन वैके जाता आसा, एक सायड राम नाम जप वैकेची जाता आसा, दोन्हीची जाता आसा। एक सायड गुरुल वाक्य परिपालन करून गुरु सेवा ही करत आसाची, एक सायड देवाल सेवा वैके करताची। आमी त्यातून सांगताना हरी गुरु सेवा म्हणून केन्नाय सांगता आसाची। सो खरे जावन घेवन हरी गुरु सेवा जाता आसल्यार ते आमी उडुपी लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू पळोवचेक मेळटा। आता भजन जाता आसा म्हळ्यार कितें राम नाम थंय काय हे केला, राम नाम जप वैके जाता आसा, एक सायड हांगा भजन वैके जाता आसा। सो असले एक अनुभव पळोवचेक उडपी लोकांक मात्र हे अवकाश मेळिल्लो आसा। बाकी कडेन खंय भजन जाता आसा उरताले, बट 125 दिवस अखंड जावन गेलो। त्याची समयाचेर स्वाम्याले हे एक अभियान एकत्रित सायमल्टेनियसली खंय जाताना ते खाली उडपींत मात्र जाता आसा। सो असले एक भाग्य तुमकां देवान अनुग्रह केल्लो आसा। आनी एक कसन की म्हळ्यार मुखार कितलेय वर्ष जावो परंपरेचे अनेक स्वामी आयल्यार वैकेची एक मात्र शाश्वत जावन घेवन उरता। तुमगेल 125 आमगेल 550, तुमगेल 150 आमगेल 575, तुमगेल 175 आमगेल 600 हे केन्नाही शाश्वत जावन घेवन उरचे तसले एक इतिहास निर्माण जाल्लो आसा। अशीच मुखावेल अनेक परंपरे येताले, अनेक स्वाम येताले, किंतु हे संख्या मात्र कोणा लेगीची चेंज करचेक जायना। तसले एक संख्या तुमगेल 125 वर्षाचे समयाचेरीची भजनाचे महोत्सवा संदर्भारीची मठाचे 50 वर्षाचे ही कार्यक्रम घडत आसा ना। मठाचे 50 वर्ष जाताना तुमगेल 125 दोन्ही सांगचेक जाता अशी काय नाही की दोन्ही हाका इंटरलिंक जावन घेवन आसा। सो असले एक अवकाश उडपीकारांक मेळ्ळो आसा। हाजे पयलेही आमी रघुनायक जप केंद्राक आमी आयिल्ले आसाची। तुम्ही सर्व लोक मेळून घेवन आमगेले
अभियानाक सहकार दिवन 11.5 कोटी राम नाम जप आजपर्यंत केल्लो आसा. आमकांही मन आशिल्लें की तुमी इतले स्वामेल एक वाक्य परिपालन करता आसाची तुमगेल मनाचे संकल्प परिपूर्ण करना जाल्यार आमगेकिंत आमकांही मनान तूं मस्त मन खाता आशिल्लें की आनीक वच्चे जाताना तांणी मस्त आपयत आसाची राम नाम जप करता आसाची. सो आमकां एक मनान तूं भार जाता आशिल्लें. किंतु आयचे दिवसाक हांगा तुमगेले हे एक 125 वर्साचे ना 125 दिवसाचे हे अखंड अहोरात्र भजनाचे महोत्सवांत तूं सहभाग जाल्ले निमित्तान त्या मनाचे भार कसं नसा आयच्या दिवसाक एक कमी जाले. कित्याक की म्हणना तुमी जप करता आसाची स्वामानीक येतानाची ना अशी खंय तरी लेखताले आमी इतलो जप केलो मारे या आमगेल भजनाक स्वाम आयिल्ले नाची म्हूण गे न्हू दिसचे नाका. सो त्या निमित्तान आमकांय मनान तूं ते एक विचार घोळत आशिल्ले. किंतु आयच्या दिवसाक वेंकटरमण देवान कशकी एक प्रेरण दिवन गे न्हू आयच्या दिवसाक ब्रह्मावर वैकेच एक कार्यक्रम आशिल्ले. ब्रह्मावरतुल्यान उडपी आनी कशी लागीं आशिल्ले निमित्तान आमी रात्री जाल्यार रात्री वचून घेवन येवे म्हणून घेवन आमी लेखले. किंतु हांगा आयले नंतर अशें जालें की म्हळ्यार भजना शाळे बसले नंतर उडचें म्हणण्याना तितले तुमी एक वैभवारी तितले एक उमेदेचेरी तुमी एक देवाल एक गान करता आसाची हरिनामामृत हरिनामाल संकीर्तन करता आसाची थंय तुला उडचें म्हणण्याना. किंतु कसं करचे उपाय ना मुखावेल कार्यक्रमाक वचका पडटा. किंतु तुमगेले ते एक वैभव नाजाल्यार एक देवान कशी एक वैभव हाडूसून घेतले आपल्याला एक भजना निमित्तान ते आमी उडपीन तूं पळोवचेक मेळटा. एक श्लोक आसा तांत सांगता नारद मुनी विचारतना की तूं खंय वास करता म्हणून गे न्हू विचारतना श्री कृष्ण परमात्मान सांगिल उत्तर कसन की म्हळ्यार नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेति च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद म्हणून सांगिल्लें आसा. नाहम वसामि वैकुंठे वैकुंठांत हांव वास करना. योगिनां हृदयेति च योगी नाजाल्यार कोणे व्हड लोक आसाची तांगेल मनांत वैके हांव वास करना. मत भक्ता यत्र गायन्ति मागेल भक्त खंय मागेल गान करताची खंय मागेल नामसंकीर्तन करताची खंय मागेल भजन करताची तत्र तिष्ठामि नारद थंय हांव वास करता म्हणून गे न्हू सांगिल्लें आसा. हांगा 2 तरेचे एक वास जाल्लो आसा. उडपी लोकाले मस्त म्हळ्यार मस्त भाग्य म्हणका स्वतः श्री कृष्ण परमात्मा उडपीन तो वास करत आसा आणि तुम्ही 125 दिवस अखंड अहोरात्र भजन कोण गे न्हू त्याची कृष्णाक तुम्ही वैकेच हांगा आपूण घेता हांगा वास करेसीत आसत. कित्याक की म्हळ्यार मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद मागेल भक्त खंय गायन करताची खंय भजन करताची हांव थंय वास करता म्हणून गे न्हू सांगिल्लें आसा. हे श्री कृष्ण परमात्मानाची सांगिल्लें तसलें अभिवचन आज तुम्ही हांगा सत्य करत आसाची भजन कोर गे न्हू देवाक साक्षात हांगा येवची तशी तुम्ही करत आसाची. कित्याक की म्हळ्यार कितले देवाल सानिध्य वाडत वता कितले अभिवृद्धी जायत वता तितलें तुमकां बरें. देवाक बरें म्हूण आमी सांगची न्ही कित्याक म्हळ्यार देव संतुश्टीत आसा. ताका आमगे कडच्यान कसलें अपेक्षा ना. अपेक्षा तूं कोणाक आमकां देवाक कसनेची अपेक्षा ना. म्हाका हे जावका म्हाका त्या जावका कसनेची देवाक अपेक्षा ना. आमकां अपेक्षा आसा आमकां हे जावका हे करका त्या जावका अशी जावका मागीर जिवनांत तूं ते उठू जावका जाल्यार कोण अनुग्रह करता वापस देवानची अनुग्रह करता. आतां देवान अनुग्रह करता म्हळ्यार देवाल सानिध्य थंय अभिवृद्धी जावका. तो तागेल सानिध्य कितले अभिवृद्धी जाता तुम्ही कसकसन प्रार्थना करता ते उठूची बिगी 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 जावन वता. कित्याक की म्हळ्यार देवाल सानिध्य हांगा आशिल्ले निमित्तान ते सर्व ही प्रार्थना तो स्वीकार करून घेवेत. सानिध्य कमी जालें म्हळ्यार तेन्ना आमगेले विशय देवाले की पावसूच कशी. देवाल सानिध्य आसल्यार मात्र विशय पावता. विशय पावलो म्हळ्यार तुमगेलें काम जाता. जर देवाल सानिध्याची चड जायना तेन्ना आमगेले विशय कोणा लेगी आमी व्हरचे. त्या निमित्तान भजन केल्ले निमित्तान अभिषेक केल्ले निमित्तान विशेष जावन गे न्हू देवाले सानिध्य अभिवृद्धी जाता. त्या निमित्तान भजनेचे शाळेचे रितू हांगा निरंतर जावन गे न्हू भजन हांगा घडत आसा. ते न्हयशीची आमकां केन्नाय जर तुमकां एक ऑप्शन दिला बा
खंय तरी तू कसन जाऊ का म्हणून एक ऑप्शन, तू कसन जाऊ का म्हणून असल्यार तुम्ही कसन सांगताले, कसने तरी एक तुमगेले मनाची अपेक्षा तुम्ही सांगताले, म्हाका हे जावक आशिल्लें, म्हाका तें जावक आशिल्लें, एक बिझनेसमॅन हांव हे कसने विचार नाका. केन्ना तरी स्वप्नांत वैकेची येवन घेवन देवान तुमकां एक ऑप्शन दिलें, घे तुका एक हांव वर दिता, तुका कसन जावं का ते तू माग म्हणटना बाकी कसने विचारचे वच नाकाच. हे जावं का ते जावं का कसने विचारचे वच नाका. एक विचारा ते तुमकां मी सांगताची. एक पण तशीची उलयत उलयत उलयता जगतांत होड कोण म्हणले प्रश्न येता. अशीच अशी हे करतना होड कोण म्हणून विचारतना हे भूमी होड दिसताच न्ही. तुमगे लेखांक जाणू भूमी पळयलो फुडें कसन दिसता, हां मस्त भूमी होड म्हणून दिसता. कडेन ताणें विचारलें हे भूमी होड जाले आसले री ते शेषाचेर राबिल्स न्ही. भूमी खंय राबिल आसा, आदी शेष म्हणून सांगताची. शेषाचेर भूमी राबली म्हळ्यार कोण होड जालो, शेष होड जालो ना. शेषाचेर भूमी राबता म्हळ्यार कोण होड जाले, शेष होड जाला. हां ताजेर शेष होड म्हणून सांगले नंतर अरे शेष होड आसा वय, किंतु ते रुद्रेल गळ्याकच न्ही. शंकरान आपल्याला गळ्याक घाण घेतिल्लो आसा तर कोण होड जालो, शंकर होड जालो ना. भूमी शेषाचेर आसा आणि ते शेष शंकराले रुद्राले गळ्याक जावन घेवन आसा तर कोण होड जालो, रुद्रदेव होड जालो न्ही म्हणून अशी एक प्रश्न येता. अरे ना रे रुद्रदेवाल गळ्याक शेष आसा वय, किंतु तो रुद्रदेव बैलाचेर बसता, नंदीचेर बसता, त्या निमित्तान नंदी होड जालो ना. म्हणून हे कळतना होय वय वय तू सांगिल्लें करेक्ट, त्या निमित्तान नंदी होड म्हणून हे कळतना कडे विचारलें वय नंदी होड शंकर त्या नंदीचेर बशिल्ले निमित्तान नंदी होड वय, किंतु ते नंदी कैलाश पर्वताचेर आसा. ते नंदी जर कैलाश पर्वतांत आसा म्हळ्यार शंकराक घेवन गेलो ते नंदी कैलाश पर्वतार आसा म्हळ्यार कसन होड जाले, कैलाश पर्वत होड जाले. आता कैलाश पर्वत होड जाले म्हळ्यार तसल कैलाश पर्वत उबारीन तसलो कोण म्हळ्यार रावण. ते रावणान कैलाश पर्वत उबारिल्ले निमित्तान रावण होड जालो ना म्हणून प्रश्न आयला. हां रावण होड जालो म्हणजे कडे रावण होड जालतना अरे एक पंता त्या वालीन कसन केलें की म्हळ्यार आपल्याला चरडाल्या पाळल्या वयरी रावणाक बसकारशिले म्हळ्यार आपल्याला बंदी करून घेतिले. वालीन रावणाक बंदी करून घेवन ते चौडवाल पाळल्या वयरी एक खेळणं करतना पळया थंय रावणाक थंय लांबेले म्हणून येता. कैलाश पर्वत उबारीन तसल रावणाकची वाली आपल्या चरडाल पाळल्या वयरी खेळची वस्तू करता म्हळ्यार कडे कोण होड जालो, वाली होड जालो ना म्हणून विचारले. कडेर वाली होड जालो ना तसल वालीक आमगेल प्रभू रामचंद्र देवान जर ताका बाणान मारले म्हळ्यार कडे कोण होड जालो म्हणटना रामदेव होड जालो म्हणून आयला. म्हळ्यार तुम्ही रामदेव जाव का म्हणून विचारता वे. कडेर विचारले रामदेव होडस वय, देव होडस वय, किंतु केलो पंत कसन की म्हळ्यार आपल्याला भक्ताल उठू काम करून येता. अर्जुनालो सारथी जालो, गजेंद्रान प्रार्थना केल्यार धांवन 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 घेवन आयलो. तशें आसतना रामदेव होड असल्यार वैकेची तो अहम भक्त पराधीन. भक्त कशी सांगता तशी देव आयकता. त्यातून देवाल भक्त होड म्हणून सांगिल्ले निमित्तान तुमकां केन्ना तरी स्वप्नांत ऑप्शन दिल म्हळ्यार तुगेल भक्त जावचें असेल म्हाका अवकाश करून दी रे म्हणून प्रार्थना करा. जय गुरु महाराज. बाकी कसने प्रार्थना करचे वच नाका. रामदेव आले, वीर विठ्ठल आले, मुख्य प्राण आले, व्यंकटरमण आले, प्रत्येक दशावताराल खंयची तुमकां उडगास आसा त्या देवाले भक्ती जावचे तसले म्हाका एक अनुग्रह करी म्हणून तुम्ही प्रार्थना करा. कित्याक की म्हळ्यार जगतांतू देवाल भक्ताल किंता होड व्यक्ती हे जगतांतू कोणेही नाच. आजी भक्त जावका होड जावका जाल्यार तुम्ही कसन करका, तुम्ही देवाल भक्त जावका जाल्यार कसन करका. वापस खंय आयले भजन करका, वापस जप करका, वापस प्रार्थना करका. हे करत असल्यार मात्र तू भक्त जाता आणि भक्त जाल्यार मात्र देवाक तू पावता. सो त्या निमित्तान लास्ट आयले खंय आमी वापस भजन एक राम नाम जपाकची आमी येवन घेवन पाविल आसा. त्या निमित्तान नित्य निरंतर जावन घेवन तुम्ही हरिनाम संकीर्तन करा, राम नाम जप करा, भजन करा. कसनेची
लोकांक पळोवन गेलो करका म्हणा केलो पंता देवा लेगी भजन करका म्हूण गेन मन नसा किंतु सांगचेक थोडेची भय दिसता कित्याक म्हळ्यार सांगचे गेल्यार आपल्याला स्वर खंय की कठोर आसा म्हूण घेन हे कसन म्हणटरे मारे तुगेले आयकल्यार कर्कश म्हळ्यार फुड्यानच पळय हागेल तोंड दमता हो आनी म्हणचेक वतना आनी मुखार पंत आनी वापस आयल म्हळ्यार नाका मारे कोण पळयता वे म्हाका म्हूण घेनू आमी चार सायडा पळयता आसा विना देवाक पळयतानाच त्यातून लज्जे बिट्टू कुणीरो म्हूण घेन सांगिल्लो आसा देवाल विशय आयतानाच पळय खंयचे मनशाक पळोवका म्हूण ना तितले निस्वार्थ जावन गेलो तितले गान म्हळ्यार तितले तल्लीन जावन गेलो आमी देवाले नामसंकीर्तन करका म्हणून सांगिल्लें आसा किंतु आमकां कसन जाता की म्हळ्यार एकदम मुजुकर सारकी जाता मारे हांव आतां नाचलें म्हळ्यार म्हाका पिशी जाल्या म्हूण लेखताची म्हूण गेलो तो नाचचे वतना ताका नाचें येता किंतु आतां नाचें गेलो म्हळ्यार आनी म्हाका पिशी जाल्या म्हणून सांगता म्हळ्यार त्या पिशी म्हणटा म्हळ्यार कितें रे तो कसं करता नाचना म्हळ्यार कोणाक पळयतस तो देवाक पळयताना लोकाल भावन पळयतस विना देवाक पळयना असले भावन जर आसले म्हळ्यार तेन्ना देव वैकेची कशी अनुग्रह करचे अरे बाबा तूं नाच वैके ना मागेल बद्दल भक्ती वैके करताना कोणकी कसकी म्हणटा म्हळ्यार कितें रे तूं तुगेले नर्तन सेवा तुवें सोडलें म्हळ्यार हांव तुका कशी अनुग्रह करचे सो ताका ही वॅलीड पॉयंट मेळ्ळें देवाक तुका अनुग्रह करता जाल्यार तुका नर्तन सेवा कर रे मागेल खंयचे रिती रडना अस्तोबम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विभुः म्हणून सांगिल्लें आसा खंचकी रितीन वैकेची तुवें देवाल नाम घेतल्यार वैकेची तुका वैकुंठाक तुका स्थान दिता म्हणून घेवन देवान सांगिल्लें तसर एक वाक्य आहे त्यातून आमकां कशी अवकाश मेळटा तशी नामसंकीर्तन करची की भजन करची की कितले प्रयत्नशील जाता तितले प्रार्थन करची की हे निरंतर करत उरा ताजे किंता होड आनी कोणेही जायना आयच्या दिवसाक खरे अर्थान सांगता जाल्यार उडपींत आशिल्ले तसले सर्वही जन भक्तगण अत्यंत होड जाल्ले आसत कित्याक म्हळ्यार राम नाम जप वैके करता ताची भजन वैके करत आशिल्ले निमतान ते रामाल भक्त होड जावन गेलो ना जाल्यार वेंकटरमणाल भक्त होड जावन गेन आज सर्व लोकाल येद्राक शोभायमान जावन गेन हांगा विराजीत जाल्ले आसाची आताची सांगिल प्रमाणे पुनः आमकां आशिल्ले मोकामाक थंय एक समयाचे आमकां एक कारण आसा तांगेल कार्यक्रमांत आमी उपस्थिती उरका आशिल्ले निमित्तान समयाच थोडेची आमकां अभाव आसा मुखावेल दिवसांत कशी अवकाश मेळटा वापस आमी प्रयत्न करताची किंतु आमकेक मनांत आशिल्ले आमगेले हे रघुनायक जप केंद्राकय आयिल्ली तशी जाल्यार पुनः द्वितीय पंत हांगा आयिल्ली तशी जाल्यार तशीच हे एक भजनाचे कार्यक्रमांत वैकेची सहभाग दिवन गेलो तुमगेल वट्टू एक 2-3 भजन देवाले सन्निधानांत सांगचेक नाजाल्यार श्रवण करचेक वैकेची आमकेक अवकाश हांगाचे वेंकटरमण देवान करुसून गेलो आयच्या दिवसाक हे कार्यक्रम यथा रितीर बरे रितीर ताणें करुसून घेतिल्लो आसा आनी हे एक संदर्भांत सर्वही रघुनायक जप केंद्राक हे 125 वर्षाचे भजन सप्ताहाचे निमित्तान 125 दिवस तसं एक अखंड राम हांगा भजन एक तुम्ही कार्यक्रम घालून घेतिल्लो आसा त्याची संदर्भारी आमगेले मुखाविले पर्तगाळी मठांत जावचे तसले सार्ध पंच शतमानोत्सवाचे कसं एक कार्यक्रम आसा 27 नोव्हेंबर तुलेन डिसेंबर 7 तारीख पर्यंत पर्तगाळी मठांत व्हड महोत्सव घडचो आसा जे राम नाम जप तुम्ही केलेलो आसा त्याची राम नाम जपाचे हवन कार्यक्रम पर्तगाळी मठांत जावचो आसा त्या निमित्तान ते 11 दिवसाक तुम्ही सर्वही जनांनी पर्तगाळी मठांत येवका म्हणून गेलो ह्याची सभेंत देवाल येदुरची तुम सर्व लोकांक आमी आमंत्रण दिता आसाची ते सर्व लोकांक स्वीकार करून गेलो पर्तगाळी मठांत तुम्ही येवची तशी सर्व लोकांना व्यवस्था करका म्हणून गेलो ह्या संदर्भारी आमी सर्व लोकांक हे एक विषय ತಿಳಿಸಿत आसाची तशी आयच्या दिवसाक अत्यंत प्रीतीपूर्वक जावन गेलो उडपी समाजाचे समस्त भाविक जनांना आढळीत मंडळी वर्ग महिला वृंद तशीची निरंतर जावन गेलो भजनाचे सप्ताहाचे कसन एक महोत्सवाक अंगभूत जावन गेले आशिल्ले तसले 125 वर्षाचे उडगासाक कसने अखंड भजनाचे कार्यक्रम दवरिल्ले आसा ताका एक मुख्य
एक आधारस्तंभ जावन घेवन हांगाचे युवक पिढी युवक वृंद तांगेले एक उमेद तांगेले एक कसकी एक तांगे एक धाडशीपण आसा हे करका आमी रात्र दिवस बसून घेवन आमी हे एक संकल्प परिपूर्ण करका म्हणले एक कसन एक तुमगेले एक हुम्मस म्हणटाची ते हुम्मस पळोवन घेवन मस्त लोकांक एक प्रेरण जाता एक ना जाल्यार एक दिवस हे 125 दिवसाचे कसन एक अखंड महोत्सव जाल्लो आसा तुमकां पळोवन घेवन मुखावेल अनेक देवस्थानांत वापस तुमकां पळोवन तांणी वैक्याची स्टार्ट करचे एक दिवस केन्ना तरी एक दिवस पळोवचेक मेळटा एक ना जाल्यार एक दिवस तुमी उडपी करचे पळोवन घेवन आमगे देवस्थानाक वयचे आमी चाल केलें म्हणलें एक आयकूचे एक तसले एक कीर्ती देव हाडूसून घेतालो कित्याक की म्हळ्यार तुमगेले एक वैभव पळयले नंतर आमकां वैकेची आमगे देवस्थाना वैके एक करका म्हणले एक भावना जागृत हे एक उडपी देवस्थाना निमित्तान जाताले कित्याक की म्हळ्यार मुखारी 125 दिवस ना जाल्यार एक सप्ताहाचे 7 दिवस तरी करे 15 दिवस तरी करे 1 म्हयनो तरी करे म्हणले एक भावना एक ना जाल्यार एक दिवस खंयचेय तरी एक देवस्थानाक खंयचेय तरी मुखावेले तांगेले गांवांत करका म्हणले एक भावना हेची उडपी गांवा निमित्तानाची आरंभ जाता म्हणले आमकां मनात दिसता देव करूसून घेतालो आनी तुमगेले गमनाक वैकेची मुखावेल दिवसा येताले किंतु आयच्या दिवसाक कित्याक की म्हळ्यार एक लोकांक गांवचे पळयले नंतर आमकां ही करका म्हणले भावना जागृत जाता उडपी लोकांक कसन मारया कशी वैभव ते दिवस रात्र करताची खंय गेले पळयले रे भजन एक सायड गेले रामनाम आनी एक सायड गेले भजन खंय फ्री टायम ना देवाक सोडूची ना तितलेक संपर्कांत तूं आशिल्लो जाल्यार उडपी आमी वैकेच आमगेले देवस्थानांत करका 125 दिवस जाले नंतर 5 दिवस तरी करे रे म्हणले एक भावना जागृत जालें म्हळ्यार तुमी केलेले जाल्यार हे भजनाचे कस कार्यक्रम आसा ते यशस्वी म्हणून घेवन तुमी लेखचे कडना कित्याक की म्हळ्यार अन्य लोकांक तुमी प्रेरण केल्ले वे ताजे किंता होड आनी खंयचेही जी एक फल ना दुसऱ्याक प्रेरण करून घेवन ताजे कडच्यान वापस देवाला एक सेव करची तशी तुमी केलें म्हळ्यार ताजे किंता होड सेवा आनी कसनय ना म्हणून आमी लेखताची किंतु आयच्या दिवसाक पुनः सर्वही जनान मठा संप्रदाया प्रमाणे गौरव सत्कार केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बरें घडोवो तुमगेल्या घरांत तुम्ही करता आसलेल्या उद्योग व्यवसायांत देवस्थानाच्या प्राकारांत आडळित मंडळी तांगेले वैयक्तीक जीवनांत अर्चक वृंद वैदिक वृंद तांगेले वैदिक जीवनांत युवक वृंद महिला वृंद तांगेले प्रत्येक जीवनांत नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु.